नमस्कार. दनपारच्या खबरात कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकारान सगळो आदार करूनय अनुदानीत शाळा आलायती फी घेतात. पालकांनी आलायती फी दिवची न्ही, मुख्यमंत्र्याचो उलो. कागाळ आयल्यार खंय शाळांचेर कारवाय. नवेंतल्यान नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो प्लान. 10वी पास सगळ्यांक हायर सेकंडरीत एडमिशनाची खंय तजवीज आसा. सरकारी रिक्रुटमेंटांचे नेम अटी बदलपाचो प्लान. आमची एडेड स्कुलां जी आसा पळय न्ही, गव्हर्मेंटाची फूल एड घेतात, पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यां कडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाल्या वेगवेगळी. कारण आमी आमच्या हायस्कुलांत जशे युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताका गरज आसा, ताका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत, टॅक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता. ओके, हे सगळें दिता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी फूल ग्रँटीन एड ही सगळ्या हायस्कुलांक दिता, बट थोड्या हायस्कुलांनी जो फीसच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो. पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचे. गव्हर्मेंट हायस्कुलांत खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना. इवन दो तांकां लागपी सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक जे आर बदलपाच्या विचारांत आसा. जुने आर जे आसा गव्हर्मेंट जॉबांतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले हे सगळी कडेन चेंजीस करपाक येतला. न्यू एड्युकेशन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी प्रायमरी लेवलांतल्यान जी इम्प्लिमेंट केल्ली, अंदूच्यान आमचो विचार सुरू आसा की 9th स्टँडर्डांतल्यान इम्प्लिमेंट करतले. एडमिशन 11वीक मेळनासतर एकूय भुरगो उरचो ना हाजी आमी दखल घेतल्या. NEP इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमची पुराय तयारी आसा काय ना हाजी रिव्यू घेवपा खातीर आमी फाल्यां मिटींग दवरली आसा सगळ्या कमिटी मेंबरां बरोबर. आनी ती मिटींग घेतले नंतर उपरांत ते बाबा आमी इम्प्लिमेंटेशन आमी एफसायड मॅनरान वचपाक सोदनात. मागीर बाबा प्रॉब्लेम जालो हो सारको ना तो सारको ना म्हणून ती रिव्यू घेतले नंतर आमी तेजेर मागीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन CMA कडेन प्रपोजल दितले. आमी ह्या वर्सासान वतात का फुडल्या वर्सासान वतात ते 9th स्टँडर्डा खातीर एका. गोंयच्या 71 सरकारी शाळांतल्या 41 शाळांचो 100% निकाल. 13 शाळांनी फकत एक भुरगो फेल. घडये रिपीट परीक्षे उपरांत ताचोय 100% निकाल लागतलो. मुख्यमंत्र्याची भुरगीं शिक्षकांक परबी. सरकारी शाळांनी सुविधा सुदारतात. खाजगी शाळांनी फेल भुरगे सरकारी शाळांनी पास जातात. भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालची म्हूण उलो. बोर्डाचो रिजल्ट 92 पॉयंट आनी 25% लागलो. हांव गोंयांतल्या म्हज्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या टिचर्सांचे खूब खूब अभिनंदन. हांव विशेश अभिनंदन करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुल्स हांचे. आमी पळयता की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसा, तातूंतल्या 41 हायस्कुलांतल्यान 100% रिजल्ट लावप खरोखरूच अभिनंदनास्पद पात्र आसा. हांव प्रावड फील करता बींग एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर. कारण आतां प्रसादान सांगले त्या प्रमाणे 13 हायस्कुलांनी उरलेल्या फक्त एक सब्जेक्ट उरला, ताका 80 मेळ्ळ्या. तर आमची सगळीं हायस्कुलां ही रिमोट एरियांनी आसा. आमच्या कडेन सगळी कडेन भुरगे येवपी हे एवरेज भुरगे आसात. म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार थोडे कडेन सिंगल पेरंट्स भुरगे आसात, थोडे कडेन ऑर्फन्स भुरगे आसात. तर मॅक्झिमम भुरगे हे मिडल क्लासांतले भुरगे आसात. एकटो सुद्दां भुरगो गव्हर्मेंट हायस्कुलांत येवपी खंयसरूच ट्युशन क्लासीसाक वचना किंवा एडिशनल ट्युशन्स जे आसा पळय न्ही हे खंयसरूच घेयना. हातूंतल्यान ड्रॉप आवट जाल्ले भुरगे हे आमच्या हायस्कुलांनी येतात आनी ताज्या उपरांत आमी तांचो 100% रिजल्ट लावंक शकता. गोंयभरांतल्या सगळ्या पेरंट्सांक सांगपाक सोदता की आमी गव्हर्मेंट हायस्कुलांचो स्टँडर्ड हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी अपग्रेड केल्लो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज. आनी आमी ह्युमन रिसोर्स म्हणजे थंय आशिल्ले आमचे टिचर्स ह्या फुडें सगळी जे गव्हर्मेंट टिचर्स जे आसात स्कुलाचे तांकां ट्रेनींग दिवपाचो प्लॅन माननीय मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला आमी प्रिपेर केला. आनी त्या खातीर वेगवेगळ्यो ज्यो कितें भारतभर ज्यो अश्यो ट्रेनींग दिवपी संस्था आसात त्या संस्था कडेन आमी टायअप केल्लो आसा. पेडण्या विकास प्रकल्प आयल्या तशीच परप्रांतीयांची संख्या वाडल्या. सरकारान पेडण्या आनी मोपा वाठारांत पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हूण आदलो उपमुख्यमंत्री आनी पेडण्याचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकाराचो उलो. दारगळे जाल्ल्या खून प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करात म्हूण बाबू पेडण्या पुलीस स्टेशनार पावलो. लोकां खातीर परत खंय पेडण्या येवची तयारी. आव्हान करता गव्हर्मेंटाक हांव चीफ मिनिस्टर की जशे आमचे भितर प्रोजेक्ट आयल्या तसो पुलीसय फोर्स सगळे कडेन जावं.
आज 2-3 पुलीस स्टेशन मोपा बिपा जाल्लो आसा. हांगा पेडण्या पुलीस स्टेशन आसा, तशें हरमल केल्लें. तशें पुलीसय ताणें फॉर ड्युटीचे घालपाचे रातचे बिचे भोंवताना सगळे कडेन. कारण हें वाडलेलें आहा, पॉप्युलेशन वाडलें आहा सगळे कडेन. आनी आज लोक भायलो लोक हांगा घुसपा लागलेलो. म्हणून तांकां सांबाळून आज हे टॅक्सीवाल्यान तर दाखयलेंच आमच्या गोंयकारा भितर अशी युनिटी आहा आनी अशें आमी हात म्हणून तीच दाखोवपाची गरज आहा. युनिटीन रावपाची गरज आहा. म्हणून हे टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां कसलोय सपोर्ट जालो आमी आसतलेच तेंचे बरोबर. आनी ही केस लास्ट पर्यंत तेजो निकाल लागीं पर्यंत आमी त्या केसी बरोबर आमी आसतले. आनी तेजे भितर कितेंय बारीक सुद्दां चूक जायी जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हांव रस्त्यार येवपी लोकां बरोबर. पण हांवें पयलीं ते प्रमाणे पुलीस स्टेशनाचेर एक्शन घेतलेलें. आनी येदी व्हडली मर्डर मेळपाक जे टॅक्सीवाले आसले पळय तेंच्यांनी डेरिंग केली म्हणून हो मर्डर मेळ्ळो, नाजाल्यार पुलिसेक मेळूं नासलो. ह्या टॅक्सीवाल्यांनी आपल्या युनियना थ्रू ह्या भुरग्याक धरून पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो, पुलीस स्टेशनार दिलो आसा पुलिसांक. आनी तेजे वयल्यान हें इन्स्पेक्टेशन हेजी इन्क्वायरी चालू जाली. हांव पयलीं आमच्या टॅक्सीवाल्यांचे अभिनंदन करतां. दयानंद बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफीचे फायनलींत FC गोवा आड केरळा ब्लास्टर्स FC. शेनवारा सांजे 6 वरांचेर म्हापशेच्या धुळेर ग्रावंडाचेर फायनल. अंदूची सर्त खंय उमेदीन जाली म्हूण GFAचो अध्यक्ष सांगता. सरकाराचोय खंय बरो तेंको. सप्टेंबरांत खंय ट्रॉफीचें फुडलें एडिशन. ही आमकां बरी भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी गोंयान होस्ट करपाक GFAक चान्स मेळ्ळो. ऑन बिहाफ ऑफ GFA एंटायर एक्झिक्युटीव कमिटी आय थँक एंटायर गव्हर्मेंट एंड एंटायर मीन्स चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर. व्हेरी गुड एवरी डे लायक 2000, 1500, 2000, 3000 क्रावड येयल्लो आसा. आनी आमी बरी हावजीय दवरलेली आसा. आनी एट्रॅक्शन जाल्लें आसा. जितले लास्ट सो मेनी इयर्स ही ट्रॉफी नासली, आतां गव्हर्मेंटान ताका रिवायम केल्ली आसा. सो ताका लागून एक बरो प्रस्ताव मेळ्ळो आसा आमकां. एक्सलंट, व्हेरी गुड. एंड ऑलरेडी आमकां आतां सप्टेंबरान आमी जेन्ना ही भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी ही जी आतां केल्या जी 2020, 23-24 जे दुसरें एडिशन आसा ते सप्टेंबरान जातलें. ऑलरेडी तेतून आमकां इंटरनॅशनल एक ऑस्ट्रेलियन टीमीन पार्टिसिपेट, एक जपानाची आनी एक सावथ अमेरिकाची टीमीन एप्रोच केल्लो आसा. वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट फॉर दीस भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी. सो इन कमिंग सप्टेंबर वी वील हॅव अ बेटर टीम आनी बेटर पोजिशन एंड गिव अ चान्स टू आवर लोकल टीम्स टू प्ले विथ इंटरनॅशनल टीम्स. आनी ही ट्रॉफी आतां म्हाका दिसता ही एकदम नेटान गेल्ली आसा. बरे टफ फायट जाल्ली आसा. आयज फायनलीक पावली आसा. पूण पयल्या हाफाक चयलो जाल्यार सेजा एकदम बरें केवले, पूण सेकंड हाफाक तांकां ताणें हारयले. आतां फायनल एकदम म्हाका दिसता बरें रंगीत जातलें. कित्याक एक गोंयची टीम, एक भायली टीम म्हणटो लोकांकूय उमेद येतली. आनी हांव सजमता आदींच फुडें लोकां लागीं मागता सगल्यांनी नेटान येवन गोंयचे टिमीक तुमी सपोर्ट करचो. सरकारान डायबिटीज, काळीज आनी लिव्हराच्या दुयेंसां विशीं 41 वखदांचे आनी 6 फॉर्म्युलेशनांचे मोल देंवयले. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसींग ऑथॉरिटीचे बसकेंत सरकाराचो निर्णय. लोकांक वखदां परवडपा सारक्या दरांत मेळची म्हूण सरकाराचें पावल. फार्मा कंपन्यांनी डिलरांक तशे निर्देश दिवचे म्हूण अर्थ. डिलरांनी वखदांचे दर उणे करून विकपाचे. मूळ बिहारचे फोंड्या बिराडाक रावपी एके चलयेक दुबावीत मरण. खुशी कुमारी म्हणटा ते चली उपासान सोंपलें म्हूण सगल्याक बोवाळ. रातीकडेन काळजांत दुखता म्हूण हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय व्हरता मेरेन खंय प्राण सोडलो. मरणाचें वैजकी कारण नेमकें स्पश्ट जाल्लें ना. उपासानूच गेला म्हूण दोतोर म्हणिनात. दोतोर विसेरा तपासतात. 14 तारखेक
एक खुशी रणजीत सिंग जे 18 वर्सांची चली जेन्ना 108 कॉल करून तेच्या पोटान दुखता म्हणून ताका 108 आपयले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हेले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना डॉक्टरान ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलें आनी ते उपरांत पुलिसांक कळयलें आनी पुलिसांक कळटकूच पुलिसांनी तपासपाक केलें आनी म्हाका दिसता बॉडी सद्या जी आहा खुशी रणजीत सिंग जी पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या पण सुत्रांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हे खुशी जे आहा जवळ जवळ 3-4 दीस हेणें उपास धरलेलो म्हणजे उपास म्हणजे कांयच पोटान खावनासलें तशेंच तेणें उदकूय पिवनासलें आमी चवकशी करपाक तेजे घरा कडेन आयले ते रावताले हांगासर तेज्या काकाल्या घरा कडेन आनी ते घराच कडेन आसताले आनी काकाल्या आमी जे चली आहा ताकाय आमी विचारलें पण ते म्हायती दिवपाक तयार ना पण ते म्हणटा तेजे कसले तरी भूत आशिल्ले भशेन ते म्हणटा दर 2 दीस 3 दीस अशे कडक उपास धरताले आनी त्यामुळे ताका हें मरण आयलां आसूं हे पण पुलीस तपास चालू आसा आनी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक गेल्या आनी जी पेरंट्स आहा तेजी ती बिहारा साकून येवपाक भायर सरल्या म्हाका दिसता पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर क्लियर जातलें की ऑलमोस्ट त्या चलयेची डेथ कशी कितें जाल्या ती कुट्टी हवेलीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू मयडा एके बायलेक दुकानार वतना वाटेर 2 जाणांनी गाठून आपूण पुलीस म्हूण सांगून मंगळसूत्र घेवन फुज्ज्यो मारल्यो तिणें गजाल म्हापशा पुलिशेच्या कानार घाली तेवटेन थिवी घर फोडी 4-5 लाखांचो म्हाल लुटलो तेवटेन हाय रिटर्न्साचे हायस दाखोवन एकल्याक ऑनलायन ट्रेडींग ॲपा वरवीं 90 लाखांची तोपी पळयात क्रायम रिपोर्ट मयड्याचे हे बायलेक 2 जाणांनी पुलीस म्हूण सांगून लुबाडली हांव दुकानाचेर वयतालें तेन्ना त्यो फुडें पावले आनी म्हाका 2 जाण येयले म्हणटरी गेले आनी परत परताय रोखडे आनी म्हाका म्हाजे फुडें रावले आनी म्हाका तूं अशी कित्याक भोंवता गळ्यान घालून कामे तशी भिवू नाका हांव आमी पुलीस म्हण आनी कार्ड दाखयलें म्हाका तेन्ना काडून घे काड ते म्हाज्या गळ्यांचे आनी पेपराक गुटले आनी मागीर दिलें मातशें 2 मिनटांनी म्हाका दिलें तेन्ना हांव विश्वास केलो म्हाका तितलें कांयच समजलें कितें करता रे थंय दवर तुमच्या पॉकेटान म्हळ्यार बॅगान हांवें कितें म्हणलें हें कित्याक घालून दवरया रोखडें म्हाका जड लागलें तें म्हणून हांवें तें उडून पळय रोखडें तेन्ना तें गेलें परत मातयेन फातर घालून थिवी घर फोडी 4 ते 5 लाखाची लूट 4 तोला सोना गया उसमें एक चोट जो ये कान में के चिपकी पर आधा तोले का और आधा तोले का झुमकी और गंडोली और 1 तोला का ये नेकलेस एक सोने का 1 तोला का चेन एक अंगूठी सोने का 3 ग्राम का और चांदी के पायल 11 तोले का 2 पायल और 6 तोले का 1 पायल कोणाचेर ना मात एका सीसीटीव्हीन पळयला आनी 2 जाण दिसता तोंडाक मास्क घातलेला हा व्हिडिओ मजगती पणजेच्या एकल्याक 90 लाखाची तोपी गिमा ट्रेडिंग ॲपा वरवीं मोठो रिटर्न दिता म्हूण सांगून 90 लाख उखल्ले Cybercrime police has registered FIR against unknown accused for cheating a Panjim resident to the tune of 90 lakhs rupees. According to the police, the fraudsters contacted the complainant over the social media and using WhatsApp. And later they induced the complainant to download a app GIME and they assured that the complainant will get higher return more than whatever they get usually in the market. And on the persuading that, the complainant downloaded that app and later on the fraudsters persuaded the complainant to transfer 90 lakhs rupees in the different bank accounts. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट पावस तेकलो तसो मडगांवां पालिकेन प्री मान्सून कामांक हात घालो नाले उस्पून पावसाच्या उदकाक वाट मेकळी करप चल्ला वाड एका सावन काम सुरू WRD नाल्याचे डिसिल्टिंग आनी पालिका रस्ते कुशीची गटारां उस्पुवपाचें काम करता प्लास्टीक बाटल्यो आनी कोयरूय नाल्यांतल्यान क्लियर करपाचें काम चल्लां माड्याला दूध येता आनी तिथं KDC कडेन थंय येता आनी आतां मी केलें तें बरें ओके कितें उदक उरपा ना आतां सारकें नाला हे उरतलें न्ही कसो लास्ट इयर हें केल्लें लास्ट तें मातशें केलें गेले त्या वर्सा गेल्लें ना 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 ह्या वर्सा साकून बरें पडटलें ह्या वर्सा साकून बरें ह्या वर्सा बरो डिपूय केलें तेणी आतां बरें जालें आनी कितें उरलां काम
आतां हिंगा काम कांय उरना आतां फकत उरता आमगे ते भुरग्याचे पोंदार ते आमची शेतां ही रोवपाची सगळीं ते मेन रोडा पोंदा हय मेन रोडा पोंदा ती बांद गायला सो न्हय तो बांदा ते आमी आतां ताका मागताय की न्ही तो बांद काडचो आनी ओपन कशी मुदो वचपाची कौन्सिलरान कितें सांगिलां कौन्सिलर आतां आमी वयतले ती प्रेजिडेंट थंय आपयले 12 वरांचे आपयले आमी वयतले ती बेले आनी सांगतले ताका तो ओपन करपाचो तेणी एकू पायप घालो हां एट प्रेजेंट एकू पायप आहा ताका आनी ते एक पायपान आमगेलें उदक देंवपाना कितें हिंग डाम जाता ती जातलेंच आनी सगळें पुरो जातलो सगळ्याक शेतकाराक हिंगसोनी नुमेसन गोरेडेसन सगळें डॅमेज जातलें शेतां ताका लागून तेणी न्हूंय मोगान दिवपाक माती घायली ती काडपाची प्री मान्सून वर्क केदोसान स्टार्ट केला आनी कितें जाला आतां सद्या वॉर्ड नंबर 1 सद्या वॉर्ड नंबर 1 न्ही WRD प्री मान्सून वर्क आम ऑल द नालाज गेलो काय हो एक नाला रायट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री टू होलसेल फीश मार्केट रायट अप टू द एसडे होलसेल फीश मार्केट गेट फूल क्लिनिंग जातलें आनी नाला ओपन करून दितले आमी नेक्स्ट इज बिहायंड रेड रोप जो नालो वयता रायट अप टू कोलवा रोड तोय फूल नाला भितरल्यान धाकटी JCB घान हिटाची JCB घान थिंग फूल क्लिनिंग चालू आहा आफ्टर डुईंग दीस मंगूल 2 नाला आहाय आनी एक वॉटर बॉडी आहा तेजें फूल क्लिनिंग जाल्लें आहा लिटल वर्क इज लेफ्ट 2 दिसां भितर फूल डिसिल्टिंग वर्क इन वॉर्ड नंबर 1 विल बी कंप्लीट आनी रोड सायड ड्रेन्स बी एनलाय रोड सायड ड्रेन्स आमगे ऑलरेडी अबाउट 70% जाल्ले आहा दॅट इज डन बाय म्युन्सिपालिटी हिंगा बाय विजय सबस्टेशन आमच्या थ्रू MLA's ऑफिस सगळ्यां WRD काम चालू आहा एंड दीस विल हॅपन इन द अदर वॉर्ड आमी जायते फावटी चोयताय न्हू जायते कडेन गार्बेज हें जालो आसता हिंगा थिंगा पडलो आसता पावसा पयलीं कितें पावसा पयलीं हे पाटी वडे पण WRD इवन कॉन्ट्रॅक्टर कोण आमी वी हॅज पूट पीपल टू रिमूव द ग्रीन वेस्ट प्लस बॉटल्स आनी प्लास्टीक वीच एवर वी आर गेटिंग नाला दॅट ऑल्सो फिजिकली ती साकान बी घालून तें क्लियर कोताय आमी सो दॅट वील बी नॉट लेफ्ट एट इन द नाला सगळे बॉटल जायत कडेन ब्रोकन बॉटल लोकांनी उडयलो काय तें देखून सेपरेट हातीन वी आर क्लियर So ward number 1 is ready for monsoon. Ward number 1, 80% to 90% is ready for monsoon within this week. And even a Madel road, Amjalo, by Saturday, internal road hot mix is up. So there are a lot of potholes, depressions are there. That also will be covered up. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबूक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं.